Section 14 of the Land Revenue Code has been invoked. आता कसो सेक्शन 14 ताणी इन्वोक केला आमकां खबर ना, कित्याक सेक्शन 14 इतलेंच म्हणटा की ज्या जाग्याचेर ज्या लँडाचेर कोणूच ना आनी कोणेच आपलो अधिकार दाखोवंक ना, दॅट लँड बिलोंग्स टू द गव्हर्नमेंट म्हणटा. आनी ह्या 30 दिसां भितर हे एस्टॅब्लिश करपाक आमचे लोक भायर आसा, आमचे लोक आनी खंय आसा, आमचे लोक मुंबय आसा, फॉरेनाक आसा, ते कशें शक्य आसा? कितलींशीं घरां फॅमिली भायर आसतल्यो. हाव इज इट पॉसिबल विदीन 30 days टू शो यू ऑल दीस? सो कित्याक म्हणून तुमी हो बर्डन लोकांचेर ह्या भशेन घालता? हांव एकूच सजेशन दिता, आतां हें करूंकूच जाय जाल्यार ताका वर्सभर तरी पिरियड दिवचो. आनी सेकंडली तुजो इन्क्वायरी ऑफिसर आसा तो थंय अर्बन लोकल बॉडी जी कुंकळे आसा थंय बसोवचो म्हणून आमी हॉल्ट मागता. आनी लास्ट आमचो जो डिमांड आसा की तुमी एक कमिटी फॉर्म करा जितून सगळे स्टेक होल्डर्स, जे फार्मर आसा, टेनंट्स, जे ओनर्स आसा, जे लिगल एक्सपर्ट्स आसा, आनीक जे कायद्याचें ज्ञान आसलेले, म्हणजे ह्या बाबतींत लँड रिफॉर्म्स हांची सगळ्यांची गव्हर्मेंटान एक कमिटी स्थापन करची, लोकल लोकांक घेवचे आनी प्रोसिजर जर करूंकूच जाय जाल्यार तो प्रोसिजर बरे भशेन मांडचो, लोकांक एक्सप्लेन करून सांगचें आनी एक सिंगल विंडो असो करून कुंकळे बसोवचो. ना जाल्यार हे प्रॉब्लेम वाडटले. हे कोण म्हाका दिसता हे सरकारी ऑफिसर जे बसले ते बोंडे म्हणून, हे बोंड्यांनी हे सजेस्ट केलां वीच इज नॉट फिजिबल. हे फिजिबलूच ना. ज्या भशेन ताणें आतां ह्यो इल्ल्योश्यो नोटिसी काडून पेपरांचेर घालून 32 दिसांचो पिरियड दिवन हो अर्बन प्रॉपर्टी कार्ड तयार करपाचो जो प्रोसेस चालू केला हो फिजिबल ना. आमी पयलींच सांगता, आमी एसआरच्या टायमारूय सांगलें कितें प्रॉब्लेम जावपाची आहा ती, आमी स्मार्ट मिटराच्या टायमारूय सांगलें कितें प्रॉब्लेम जावपाची आसा ती, आनी परत गोंयच्या लोकांक आमी हेजेर शिटकायता. तेच सी कितें आहा, बरेचशे लोकां कडेन शेकडे गेले आसतले जे तांचें घर आसा, तांची प्रॉपर्टी आसा, सगळ्यांक खबर आसा दीस इज हीज ऑर हर प्रॉपर्टी. पूण आज दाखयतलो म्हणल्यार ते तशे डॉक्युमेंट ना. गोंयकार लोक ते हांगाच रावून आयिल्ले. फॉर्म 114 तुमी सांगता तेय परत गव्हर्मेंटा कडेच आसा. आमकां जर जाय जाल्यार तांचेच कडेन वचून मागचें पडटा. सो ही धांवपळ तुमी लोकांक कित्याक? ब्लड प्रेशर वाडपा सारकी कामां ही. हे लोकांचें घर, लोकांच्यो प्रॉपर्टी म्हणल्यार जर ताजेर जर कितें एटॅक जाता म्हणून कोणाक जर कळ्ळें जाल्यार त्या लोकांचो ब्लड प्रेशर वाडटलो. कित्याक म्हणून तुमी लोकांक टेन्शन दिता? हेंच काम बरे भशेन करपाक जाता. पयलीं लोकांक तुमी ट्रान्सपरंटली सांगा तुमी कितें करूंक सोदता ते, नाजाल्यार स्मार्ट मिटरा भशेन जातलें. पयलीं मिटर भायर हाडा म्हणून ऑर्डर काडली, कोणाक सांगूंक ना कित्याक भायर हाडा म्हणून. सांगलें की मिटर रिडराक मातशें सोंपें जावपाक जाय. आतां तुमी मिटर रिडरूच नाका म्हणटा. भायर हाडल्या उपरांत डीजी स्मार्टाक सवलत दिली तुमी, वचा फोर्सिबली काडा आनी रिप्लेस करा आनी वचा थंयच्यान. आनी आतां स्लोली पयलें जाल्यार प्रायवेट डिस्कॉम टाटा पावराक तुमी हाडपाक एक रस्तो मेकळो करता. सो दीस एवरीथींग इज लिंक्ड. म्हणून अर्बन प्रॉपर्टी कार्ड करता ताजेर तुमी ट्रान्सपरंटली लोकांक सांगा हाची गरज कितें आसा ती. जर खऱ्यांनीच गरज आसा जाल्यार पयलींचे रेकॉर्ड जे आसा लँड रेकॉर्ड ताजें कितें जातलें तें हें पयलीं तुमी सांगा. आनी हो प्रोसेस तुमकां करूंकूच जाय जाल्यार 30 दिसांनी कसो शक्य आसा तो तें सांगा. तेंच तें सी 114 इन विलेजीस आनी डिफॉर्म इन सिटीज. कारण हांगा मडगांव सारक्या शारान पीटी शीट आनी चलता नंबर मेंटेन केल्लो आसा रायट फ्रॉम द बिगिनींग. आनी बाकी हितून सर्वे आनी फॉर्म 114 मेंटेन केल्लें आसा. इट इज वन एंड द सेम. सो डी फॉर्म जे आसतना सगळे डॉक्युमेंट आसतना अर्बन प्रॉपर्टी कार्ड तुमी कित्याक करता? आनी करूंकूच जाय जाल्यार कशें करतले ह्या भशेन न्ही. म्हणून हांव म्हणटा हो नक्षा प्रॉपर्टी कार्ड हो अर्बन प्रॉपर्टी कार्ड तयार करता तेन्ना हो प्रॉब्लेम येतलो. हे एडवान्स सुचयता हांव सरकाराक. कित्याक परत सांगता, हे जे ऑफिसर हो प्रोसेस रेकमेंड करपी ऑफिसर आसा तांकां आय कॅन ओन्ली कॉल देम बोंडे. सॉरी टू से, कित्याक हांव त्याच फिल्डान आयिल्लो, हांव व्हडलो असो म्हणिना. पूण कोणें तरी बरोवंक जाय आसलें दॅट 30 days दीस इज नॉट फिजिबल. तुमी नोटीस काडटा म्हणल्यार हांव डॉक्युमेंट सोदतलो, कित्याक हे चडशे ओल्ड डॉक्युमेंट्स आसा जाल्यार सोदतलो खंय तरी आसात ते. आनी मेळना जाल्यार हांव खंय धांवतलो 30 दिसां भितर. तूं म्हाका भायर उडयतलो.
This initiative was launched in 2024, so they've already wasted 2 years. Why do you think they've decided to give 30 days? See, these are all top-down approaches. They are somebody is imposing from the top. Our records are quite robust as they stand, except for frauds, land frauds, which nobody can help. The government has to come in the picture. Otherwise, it is beyond control. गव्हर्मेंट आता 39 आली मागीर ऑर्गनायझेशन हाडलो सो हेय बी आमची जमीन बी कितें हें करपाक आसता 39 हे सगळें पळय चल्लां न्हू हो वेगळो विशय 39 हे म्हणल्यार डिस्ट्रक्शन बट स्टील दॅट इज ऑल्सो ऑन लँड सर न्हू हय करेक्ट करेक्ट हें बी आमगेली जमीन तें कित्याक चॅक करपा जाय तेंच म्हणटा न्हू हांव तुमकां चॅक करूंकूच जाय जाल्यार ट्रान्सपरंटली सांगा मरे बाबा कित्याक चॅक करता ते आनी कितें करूंक सोदता ते हें लोकांक जो पर्यंत सांगना तो पर्यंत प्रॉब्लेम जातलो